साखळे कारापुराच्या मुखेल रस्त्यार विठ्ठलापूर रमलडसाक लागून थळाव्यांक त्रास जाता। थळाव्यांनी खर भूमिका घेवन ग्रामपंचायत आनी संबंधित खात्याक ते धोक्याचे रमलर काडून उडोवपाची मागणी केल्या। रमलरांचेर फोंडकुलां पडून अपघात घडपाची शक्यताय वाडल्या म्हण थळाव्यांनी यंत्रणेचे लक्ष केंद्रीत केला। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। नमस्कार, आम्ही साखळे विठ्ठलापूर साखळे हांगासर आनी कारापूर आनी विठ्ठलापूर ह्या मध्यंतरान ICICI बँकेच्या ह्या समोर जो रमलर्स आसा त्या ठिकाणाचेर आमी उब्या आनी हे जे म्हज्या फाटल्यान दिसता ते ह्याच वाठारांतले हे नागरीक आसा। आमी सगळे मेळून सरकाराक सांगूंक सोदता की गोंयान हे अनेक कडेन रमलर्स घातलेले आनी काही कडेन रमलर्स काडून आतां बरे स्पीड ब्रेकर व्हडले घातला, तेका लागून आतां थंयसर सगळी वेवस्था जाल्या जेणे करून अपघात जायना। पण ह्या रमलर्सांचेर अशे अपघात जाता की रमलर्स आसा ते आसा तेज्या भितर रमलर्साचे म्हणजे खड्डे पडल्या आनी आठवड्याक एक दोन टू व्हिलरवाले हांगासर पडटा। हेजें कारण कितें, जेन्ना टू व्हिलर येता तांकां जबरदस्तीन तांकां म्हणजे स्लो करचीच पडटा, पूण फोर व्हिलर डायरेक्ट वयता आनी फोर व्हिलर तांकां डॅशूय करता किंवा ती टू व्हिलर ह्या दोनूय स्पीड ब्रेका मध्ये व्हिलां एक तर सकयल आनी दुसरें वयर अशें करून बॅलन्स वयता आनी हातीन काही त्या टू व्हिलरचेर एक महिला बसलेली आसता, तेज्या हातीन भुरगें आसता। तांकां भंय असो जाता की कोणा भुरग्याक गड्डरचे काय आपलो जीव सांबाळचो, ही परिस्थिती आहा। आतां हो जो स्पीड ब्रेक घातला हातून लुकसाणी अशी की फोर व्हिलर जे आसा ह्या फोर व्हिलरांक ह्या स्पीड ब्रेकाचो कांय सोयर सुद्दां ना, पण फोर व्हिलरांचे सगळें सस्पेन्शन जे आसा शॉक ऑब्जर्वर सिस्टमची सत्यानाश जावन गेल्ली आसा। परंतु हांगा ही सद्या परिस्थिती इतकी वायट आसा ह्या रमलर्सांची, तेज्या भितर जे मध्ये खड्डे गेल्यात, तुमी आतां प्रत्यक्ष पळयताले की हे टू व्हिलर आपलो जीव घेवन कसो मुठीन घेवन कशे वयतात। फोर व्हिलर व्हडल्यो व्हडल्यो गाडयो तर डायरेक्ट वयता, तांकां कांय फरक पडना। त्याच बरोबर म्हाका सांगपा आसा की जे रमलर्स आसा हे रमलर्स बेगीच्या बेगीन ह्या जाग्यार व्हडले स्पीड ब्रेक घालून हांगा जिवीत हानी वाचोवची। आनी हांव हांगा बेगीन म्हाज्या खाली शॉपां आसा आनी येयल्ले दिसात 8-10 दिसांनी हांगासर एक्सिडंट जाता। एक्सिडंट जाल्ल्या कारणान म्हाका दुकान म्हाजो धंदो हांगा लोकांक उखलून घेवन हॉस्पिटलान वयचो पडटा। तेन्ना हांगासर तेंच्यांनी गोवोरमेंटान मातसो हांगासर लक्ष घालपाचें, जे हे घातल्या डंपर्स पळय म्हणजे एक काडून एक तेंच्यानी स्पीड ब्रेकर घालपाचो तेच्या खातीर। आतां घरा बी आतां तांकां कितें त्रास जाता आनी लोकांक रातभर काय ध्यान पडना, भुरगीं बाळा कोण न्हिदाना, ताच्या सगळ्या भुरग्यांक रातची 2 जाता 3 जाता जागी उरता, कित्याक ते व्हडले कंटेनर येता तितून सामके आयलंड हे आवाज सामको हे जाता। म्हाका दिसता की घर पडटा काय कळना आनी हे कळना।